नागराजाला शेपडे पाय दवरल्यार एक समय संदर्भ पडून तेमका हाव दसता हाय रे चेल्या अरे कपट कारस्थाना आडेकता मागेल भाव अमित अरे अमित तू असत कान हाय रे चेले चक्रीवाद तू काटू जाऊन हवत पडको जा म्हण तू सोडता पण तुगे वंश आता जन्मायोचे आसा पण तेच पहिले तुगेल बायलेल्या सुंदर तारुण्याचे सोट सुख घेऊक जाय म्हाका तेगे त्या वंशान हे जग पळत पहिले तुगेल वंशान आणि त्या तुगेल सुंदर बायले मग स्वर्गार पावूक जाय नंतर तुगेल त्या पुऱ्या असते हाऊत वारिसदार ह्यात मागेले मास्टर प्लॅन काय केलं त्यात मागेल घरचे असा मागेल भाभी म्हणल्यार मागेल भावाली धर्मपत्नी ह्या वाटेन देवळा वचू येऊ लागला हा ज्याच्यातलं काम आजच परिपूर्ण करता आज आमगेले किती वर मागतले हांव किती वागतले तुमगे रोस पण मागे पोटात वाडतेले आसा तशें म्हण तुमकां ती गुणी कोण मागे पोटात जन्मा येऊ तेच मागणी मागता देवा कडेन पण तुमी कितें मागले देवा कडेन मी किती मागले चलो दे म्हणत आणि काय तुझी सारखी सुंदरशी चली जाणार म्हणून आपली मागले कित्याक म्हळ्यार तुमकां चलो मागता जा पण तुझी सारखी अशी एक सुंदर चली जाणार आमच्या घरातली महालक्ष्मी कशी चलले हे पळया तुम्ही सामकी सगळं खरें पण एक तरी आमगे पोटात जन्मायनंतर ते कितें म्हणलें तें व्हड जातली लग्न तेगे थवा जाणा वयतले तेन्ना म्हातारपणा पळत कोणी आं ह्या मागे देहात तुटतो मागे जीव ते किती बी असो पण ह्या खुशेत एक सुंदरशी गाणी सांगून मन प्राप्त करते तुमगे जरूर तू पूर्ण चंद्रिके
चंद्रिके लागियो प्रियतमे तू यो गोयो साजे हिमाचल मंदिर तू यो गोयो साजे हिमाचल मंदिर
केलं अनिशा तू हिंगात राहा 2 मिनिटां भितर वयता येता बेगीन या आम्ही वेट करता राहता काय भिवची गरज ना हा वास्तू गेलो तू येलो बरेच फोटो गेला तुझ्या भाव म्हाका गेलो पण सोडलो गेलो त्या फोन तरी खूप चूक असते गेले भाभी खूप चूक असा तुमच्यासारखी एक सुंदर बायले ह्या वाटेन सोडून गेलो कितलं मूड पडतात तो तोंड ना त्यामुळे मागीर भावाक अशी कितें म्हणून म्हाका अजिबात आवडची ना अरे इतले म्हणून तुगेलो व्हडलो भाव तो ताका अशें म्हणटा बरोबर न्ही कितें मागे भाऊ आपण तो तरी मागे भाव उरत आशिलो आय पुरा आस्ती नावार कन राजावर रवतेशिलो जाल्यार तेणे संवसाराचे पळयलो जाल्यार तुगे चोरता खातीर तुजी बरोबर लग्न जावन तेगे पोशा खातीर चिंतू लागलो तो राज तू उलयत अर्थ कितें म्हटल्यार हे सगळें घडूंक कारणीभूत तूं का कितें तूं का कितें सांग अरे तूं का कितें सांग पयल्या यस डियर यस हे घडूक कारण आम्ही great friends. तुमगे संसार पळोवन आनी तुमगेले प्रेमाचे वातावरण पळोवन आमी गेले आता तुगेले पोटा आशिल्ले अंशा समेत तुगेलो सर्वनाश करेला किती उलयता कोण रे तू अरे अरे कितें सांगता रे तू आता थोडे क्षणात तुगे त्या पोटात असे भुरग्या मान तेजे पहिले तुझे कडेन असो एक सुंदर खेळ खेळतात आम्ही अरे किती उलयता रे तुम्ही एक भावा बाय म्हणून तेगे आवय समान होता आणि त्याच बद्दल तू वास्ती विचार कर कोण तुमच्या पैकी ओ ते म्हाका सांगनाका जाल्यार तुगे भावान म्हाका भाव म्हण केन्नाच चिंतलो ना जाल्यार तेणे तुगेले संवसाराची पळयलो आता हांव ताका कसोच सोडना आता तो कितली गौजी मार किलाडी मार आमकां हीच फरक पडना आता तुगेले शिला कडेन आमी खेळचे तू तरी थोडे क्षण जमनीर रावचे आणि वेळ काढनासतना तुगे जीवाचो स्वर्ग सुख दिया सोडू जाय पळय तुगे तारुण्याचे भूक येतात आमी Come on!
लावलं पण हांव कशें कोणाक सांगू आतां हांव मारता बसता तुम्ही त्या नागराजाक केन्ना सोडनाका मग एकट्याच तो किती गेला निशा मग एकट्याच सोड तुझं फोन तरी कशेला निशा फोन तरी कशेला उठ निशा उठ या बरडा कानड कोण असा देवा तुझी मुखार मागेल पाहिजे तू देव रे देवा या बरडा कारण कोण असा ताका सोदून काढतो म्हळ्यार काढतलो आत्ता बरोबर हसते आशिल्ले आजच्या ह्या ती कसकर उचलावले देवा कसकर उचलावले उठ निशा उठ निशा उठ आवाज दे
अस्मिता बेगेत मडिले कितें आयलें ना टायम जालो का कॉल करता सॉरी निके म्हाका खूब टायम जालो येल तूं तशें केलें ना शाण्या हांव बी आत्तां जस्ट येयलो तुगेलेच वेट करता आशिल्लो म्हाका एक कळटें ना आज तुगेलो समजण पळयल्यार खूब खूश आसत दिसता तूं म्हणल्यार कितें बरें खुशेचो विशय उरूं जाय खुशेच विशय मेळ्ळ्या कळना म्हाका निके हो कळना न्ही तुका म्हणल्यार येतोय हांव तुका तुगे भाई कडेन सांगून आमगे लग्ना विशयी तुगे बाबा कडेन सांग म्हण ना निके तशें कांय ना म्हागेल्या बाबान राग म्हळ्यार तुका खबर ना म्हटल्यार तुवें आमगे लग्ना विशय अजुनूय घरा कडेन कांय उलयलेंच ना म्हण जालें कशें उलोवं निके तूं सांग पयलीं आमगे घरांत लव म्हणल्यार जाला आनी तेतून हांवें वचून सांगचें म्हळ्यार बाबा म्हाका मानूच उडयतलो प्लीज हे विशय तूं वचून सांगीत बरें ती सांग तुका तुका धैर्य ना म्हणाल म्हाका कशी धैर्य उरतली हे विशय सांगचे जाल्यार न्ही म्हाका हे विशय सांगूक तुगेले तो मातशें फाटल्यान सुद्दां काडला पुरो सपोर्ट भितरी न्ही तूं इतलें कित्याक भितरी तूं आमगेर घर वचूक आनी अशें बी म्हागेले भाई तुगे बेस्ट फ्रेंड तेन्ना तूं तें धैर्यान सांग न्ही तेका हां जालें शाण्या पळयता कशें करून सांगूक हांव तुगे भाई कडेन ट्राय करता तुगे भयणीक म्हाज्या कडेन लग्न करून दी म्हण जालें तूं हे विशय उलोवंक आमगेर येतली तेन्ना म्हाका एक कॉल करून सांग हांव तुगे वेट करतलें रावता हां बरें म्हाका टायम जालो हांव वयता हांव म्हाका टायम जाल्यार बाबा आनी भाई म्हाका सूट येतलें बरें राव गो खंय वयता अशें सांगल्यार कशें गो पळय आतां तूं ह्या क्षणाक म्हाका घडू येयल्या ते अप्रूव आनी जाल्यार बी तूं अशीच गेल्यार म्हाका कितलो बेजार दिसतलो म्हणल्यार हांव कितें करूं जाय तुजे खातीर काय ना गो एक सुंदर अशी एक गाणी मला ओ इतल्याक हांव केन्ना बी ना म्हणिना म्हाका
सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. देवा हांव तुका दीस रात पूज करता पण म्हाका तूं केन्ना व्हरता इतलें बेगीन नाका आनी एक 50 काडटा मागेले बायले शेवतुले कितले सुंदर दिसताले आंगान बी गुलगुली अशें आशिल्लें अशें ते पाड पडिले बस फ्री म्हण गेल्ले आज ताका एक वर जाले अजूनही पत्तोच ना काल भटाने सुद्धा पळयलो भटान की सांग म्हळ्यार तेगेले वर्शीच कर म्हण इतले सुंदर मागेर बायल मागेर कशे नुस्त्याक फोटो पळोवन धांवधांवन येताले तसले मागेर बायल म्हाका पळोवन धांवधांवन येताले ह्या हेद्याच्या आधार कार्डान मागेले आधारच ना कळोवन दिलो आनीक आसा मागेर चलो जाताना तर सारकार दर्शन बदल निर्माण करा सोऱ्याची घायर दीस रात बाटली तोंडार आयले तुमचा वाड्यार पर इमरे चौकट जाणार परा वाटेर वाटतो सांगतो आणि तेगेल पायार मला वाड्यार माझे रोग म्हणतात गेले तू चुटेल पतंग आलतो बळे झिडकी मारतो झिडकी किती मागे पायात बऱ्याच मागा मारतात मागे लक्की पाय तर लक्की पाय बंजार पडतो लकी लकी नाही पण हा गाडी डिक्की मारून गेलो पायाने अरे तू किशी पे लागला बरे बापा मका 100 रुपये लाच दिसणार तुका ए जा हा पप्पा मुखार फर किलो एक काम करता हो लागलो अरे हे किती करणार अरे किती करेंगा बाप्पा ते आता तुला सांगो तुझी मुखार पिऊ गो लस दिसणं काम घेऊन तू लस दिसत सांगता तर मग तुझी फाट्या मधून पिला झाल्या जावे तर तू बाबा हे सांगत आई शोधून आणता म्हण पैसे घेऊन होतो अरे ते 100 रुपये मिळव बाबा ही मागे आहेत रे पण ही गव्हर्नमेंट आहे गव्हर्नमेंटने तुझ्या सोयाने मेंदू बी करपून गेलं असतं किती वेळ तू बाबा तू 7 पीस जाऊन काय पळे हा ते शांभोगिरी केल्लो 7 पीस सगळे तुका मरे 7 वी झाला दिसत म्हाका हे ह्या कर्नाटक ह्या सोऱ्या किती म्हणटा सांग हा किती म्हणटा सांग लढाई मरे सराई म्हणतात ते इतले कळ बाबा सारा प्लस आई सराई ही मागे आई तू मागेला चढ का त्या नर्सिंग मदन निर्माण का बाबा ह्या लोकांना हेच करप ह्या लोकांना हेच करप का म्हणटा हा वयच
त्या थंय निश्चयच्या तिथून गेलो सकाळ निवडलं रे काळ म्हाका आरे लय पडले रे किरोड वचून पावलो वचू बाबा आज हेगे लाईन हेका समाज दुकटी लागला असं जायला गेलो कर मागेल ते आता दुपार सगळं बंद आहे बाबा फक्त सिगरेट दुखतच आता कामा गोजी बी करणार कामा कोण येतो त्याला हॅलो हा हॅलो कोण सुनील रे अरे बाबा उडा करा कपडा चल रे काकाड्या गो हा ये केळी घेऊन उलयतात रे अरे बाबा तू साप पिसू म्हणून चांगला आहे आता उडवायच्या सांगते तुला पिसू अरे आता ज्या तुमची खप पावला अरे ज्या सुधारला तू सही बोललो अरे आता लोक सगळे पुरा एप्पल घेऊन उलेतात हाती केळी घेऊन उलेला किती लो बाबा तुम्ही गावात रे करतोय बाबा ही मागे पुरा सूर्यप्रचे दिवस आता ह्यो पिऊ बी एक कारण असा कारण म्हणा किती तुझे लग्न बी करत रे हाड पडू लग्न केल्या तेव्हा रडतात बाहेर पोहोचू पडू देईन त्यांना सांजे होतून 90 मारता 90 सुद्धा मारू दे ना आज चढो पडणार ले बाहेर फिरणार तेच ऐकते रोजे आणि लग्न कोणाचे आणि तू सॉल्व पे ना तू सर्वे करू काय ना दूध घ्या दूध ताजे दूध एकदम कसा दूध अरे जानों में सपना सपनों में सजना सजना पे दिल आ गया सजना पे दिल आ गया सजना पे दिल आ गया अरे जानों में सपना सपनों में सजना सजना पे दिल आ गया सजना पे दिल आ गया सजना पे दिल आ गया याने कोणामुळे आमच्या घरात होते काही हा मोज घरा बसून बोलत आपण ह्या पाड्या कोणी कोण घ्यायला पहिला पिन झाल्या काही करणार अनुभव असा पडले की ख लागता असं लागणं आमचं वाटते एक वाट्या फोडा दुसऱ्या वाट्या ह्या वाट्या फोड पुन्हा वा माड असताना आम्ही बिना होच बाबा हो हो मागेला चलो हो असं किती हा तसे बघता जगा राहणार मागे बोया रे मागे बोल तो मागे बोल पहिला पाडो हा हो लग्नात चोडू बोलता मागे बाहेर ना ह्या पद्धती कोणी झोपा मला दिसता हो पुरा असं असं गाड्यात जाऊ राव का तिथे 40 रुपये लिटर एक पड तर पिवत तर काय ना तू धावू लागला थांबतो माहिती दूध पहिला मारत जाते मग तुला सगळ्यापेक्षा स्वस्त होत रे बाबा तुझ्या 40 रुपये हे माझ्या 30 रुपये क्वार्टर मिळता पण हे पिला धावून गेलं घर येतं नव्हतं ते 40 रुपये पिला हे गोटा म्हणून होतं ताकद येतात बाबा हे दूध बी पिऊ ना तू आता हे तू एक क्वार्टर हाड तू मार पाव शकते तरी कळलं तुका काय सांग म्हणून घरात गेला का हे दूध पिलं की मला कधी तिकीट काढता होतं बाबू शक्ती येतली का तुका मुक्ती भेटल म्हण का त्याका काही शक्ती तो 2 रात रूम करायची सोबत अवकला हो हा मागेल 5 रुपयाचा आणि हा पी रे बाबा बाबा तू दूध घे हा त्या मागेला गव्हर्नमेंट आहे मिळणे गव्हर्नमेंट आई माझं गव्हर्नमेंट आहे तुका नाव येत मरे त्याच्याकडे नाव तू फोटो मारतो सोडू जावा सोडू तो होतो तुझा
तुका तेका तुमगे हो पाय असो तुका तेका वायफाय सिस्टम बसयला त्याचा रिमोट आता रिमोट रिमोट साईडला वाचतो रहो दोनला तू दूध दे आगे तर तुम्ही लग्नात बी दुसरं काही पडेल ना चिकन तरी वगैरे बायकार आता एक मी पास झाला ना पास आला ना तो पास आला काय हो ते का नास असा एका दिवस पास आला माझं तुझ्या नाव किती गो मागील नाव मरे प्रेमान खाईलो मागील अनारकली कोणाक नाव आई बाप घालतात आणि हे का प्रेमान नाही काय प्रेमान ये तर प्रेमान मग तशी नाही लाडान मोगान खाईलो अनारकली म्हणून शानुकुतू अनारकली म्हणले काय मागे सांगू हो तुला अर्ज डाउनलोड झाला पाय पे दोन येतले तुवें मग नक्की पाय तर नक्की पाय नक्की पाय तुमगे मग नमून पळयला न्ही बंजर पडेल पकडल्यान दिसतो तू सगळं शिरो बरें आतां हांव येता दूध पी दुधा बाटली खाली करून दवर खाली हा भायर पिशवेत घालून दवर भितर बी दवर नाका आयो आयो गेले गेले जेवलो जेवलो la 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 la
हांव समजू म्हणे ते ताई म्हाका धाड्याच पण हांवे लिंगू म्हळ्यार कितें समजला तर लिंगू हांव लिंगू झुकेला नाही साला देवा विघ्नहर्ता, तुका कोटी कोटी नमन रे देवा. देवा, आमगेल्या ह्या घरात सुख शांती दिवन बरें कर बरें देवा. मगेल भाई तर इतकी शिक्षण एक प्रायव्हेट कंपनीत काम करता आणि मगेल बाबा मगेल हांग भाईलेट टेन्शन आमकां तूच राख रे देवा तूच राख. या देवामध्ये नेमकीच कसा आवडतो तुम्ही आमकां खूप पाळणे घेता तशें म्हणून तुका सुखान दवरपाक देवाकडे मागले. मागे तर कितें आहा आज नजारा पावल्या दडची पान तुम्ही मागे पाची नाका बाबा, आमच्या डोळ्याक उगार आसले तुम्ही ठेवले तेन्ना आमी तुमच्या काळजी खूपच जाय बाबा. बुद्धीन विचार मात्र होच न्हू तुमी हाणे आता तो देव बरोबर दवरू बाय अशी तर तुमी येयले ना हय बाबा भाई खोटाय जाले हो. येऊ करा तू हय बाबा आज मात्र ऑफिसात वर्क खूप आशिल्लें आनी आमगेल्या अभि सावकाराक बेजार सावकाराक फोन करायलो काय रे पुता तू तिने एक काम देऊन आमचेर खूप उपकार केलो पळय जाल्यार तिगे जिवा सारकी धर्म ते कितें जालें हय बाबा लक्ष्मी सारकी बायल तेगेली सगळ्या पावली जाल्यार तें कारण तेगेलो भाव हें कितें सांग तूं पुता आनी तेका तुका नीश बुद्धी येयलें हय बाबा त्या दिवस तो नागवाड आनी विरेश तेगेल्या भुरग्या सकट मातशें डॅनिंग करूंक लागले हांव आयकलो जाल्यार इतलो बेगी इतलो व्हड म्हण खबर ना जाल्यार तेका वापरत ना रे बाबा वापरत ना नाका परा नाका तूं त्या भानगडे पडनाका तेमकां देव शिक्षा दितलो तेमकां देव शिक्षा दितलो. चल तेमकां आवडटली बाबा हे सत्य आमी कळूंक जाय रे नाका परा नाका तूं सांगनाका तूं सांगला तेका खरें दिसना कित्याक काय म्हळ्यार तो तेगेलो भाव पण बाबा तें कितें आसूं चल तूं जेवण कर हांव जरा भायर वचून येता भाई हांव बाय